रणमिर्याच्या बाणाचेर तुमका सगळ्यांक बाणावलेच्या जाणट्याचो म्हणजेच गोपीनाथ गावसाचो नमस्कार। आज मी या बाणावलेच्या गोवा चित्रा ह्या आमच्या जाणट्यांनी राखून दवरलेला दायज आसा। सगळं आमची जुनी सामकी पयलींची जाणट्यांची आयदनां म्हणा ह्या वाटेन त्या वाटेन जावपाच्यो सगळ्यो प्रवासाच्यो म्हणा बैलगाडयो आनी काय बाबा 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 बघता बघता सामके दोळे सामके दिपकावन जातात अशा प्रकारचा ह्या गोवा चित्रा। मी आता आज ह्या गोवा चित्रात येयलोय भावानो। संवसारातल्या सगळ्या भावानो या गोवा चित्रात जगायता आसा ता बक्षात जाल्यार तुम्ही सामके शाप सामके घालून घेतल्यात अशा प्रकारचा ह्या गोवा चित्रा हांगा आसा। तर तुमकां सगळ्यांक गोपीनाथ गावसाचो नमस्कार। आज ह्या गोवा चित्रात काय काय आसा ता सगळं बघूया आणि मी म्हाका सांगात त्यांना सबन गोवा चित्रातल्या एक विभागात जाऊन सगळीकडे काय काय आसा ता बघून घेऊया। तुमका परत एकदा सगळ्यांक नमस्कार ह्या गोपीचो। मी तुमका सांगलो आता जो गोवा चित्रात मी येयलो त्या दालन जा तुमका दिसता भावानो तात तुम्ही बघले आसतल्यात पूण असला बघूंक ना। माझ्या फाटल्यान बघा तुम्ही कितक्या प्रकारचे नांगर आसत गुटे आसत आणि मिया जो उबो रावलोय न्हू थंय बाबा काय सांगा मिया सुद्धा केन्ना बघूंक नसलो तसलो हो तेलाचो घाणो आसा। ह्या सगळा गोवा चित्रांतला बघताना सामक्या जीव कासावीस जाता म्हाजो आणि म्हाका म्हाज्या पयलींच्यो यादी बाबा जाग्यो जातात। आमच्या जाणट्यांनी अशेच राखून दवरलेले हे सगळे हांगा हे भड्ड्यो कितक्यो आसत आणि काय काय म्हाका सांगतलोय। असंच आमच्या गांवांतल्या भुरग्यांनी राखून दवरचा म्हणा आमचा पणजेचा बालभवन खूप काय काय करीत आसता। त्यांच्यानी हालींच पणजे कला अकादमीत भुरग्यांचो बालोत्सव केलो। भुरग्यांनी बरे नाच केले आणि बरा काय 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 करून दवरला। वा 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 गोवा चित्राक बघून जसा बाबा 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 जातात तसाच बाबा भुरग्यांनी बरा काम केला। तुम्ही बाबा असे दवरा काय 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 सांभाळून असं काय 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 की दवरूंक जाय तो ना जाल्यार तुका उपयोग आसा सगळा। कला आणि संस्कृती संचालनाच्या जोड पालवान हालींच पणजे कला अकादमीत गोंयभर बालभवन केंद्रांनी कलेच्या आंगणात आपल्या आंगातल्या कलेक आकार दिवपा खातीर धडपड करपी बालकलाकारांचो बालोत्सव जालो। गोंयचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार, कला अकादमीचे अध्यक्ष विष्णू सूर्या वाघ, बालभवनाच्यो अध्यक्षा कुंदा चोरणकार आणि हेर अधिकाऱ्यांच्या हजेरेंत ह्या बालोत्सवाचा दिवली पेटोवन उद्घाटन जाला। गोंयभराच्या खाची कोनशांनी असलेल्या भुरग्यांच्या आंगात कलेचा बीर रुजोवपाचा मोठा कार्य जो आसा ता बालभवन करता आणि त्यांच्या ह्या कलेक राष्ट्रीय पावण्यार व्हरान त्याचो भोवमानय करता। अशा ह्या भुरग्यांचो बालोत्सव जालो तो खऱ्यांनीच बघीत बसपा सारको। मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार, कला अकादमीचे अध्यक्ष विष्णू सूर्या वाघ आणि बालभवनाच्यो अध्यक्षा कुंदा चोरणकरान भुरग्यांच्या कलेक शाबासकी दिली आणि भुरग्यां खातीर बरा कार्य करपा खातीर धडपडपाचा उतारय दिला। भुरग्यांनी बालभवनांनी तयार केलेल्या आर्ट आणि क्राफ्ट कलेचा कला अकादमीत प्रदर्शनय मांडलेला। चला जाऊया कला अकादमीत आणि घेऊया भुरग्यांच्या कलेचो आनंद।
हो असलो आमच्या गोंयांतल्या वेगवेगळ्या केंद्रांनी कलेच्या आंगणात खेळपी बालकलाकारांच्या कलेचो उत्सव बालोत्सव. भवन भवन तुका ह्या गोवा चित्रा सोपता एक एक तुका जर बघून गेलो जाल्यार म्हाका दिसता 10-10 मिनटां तरी एका वस्तूकडे बघीत रावता कसा दिसता. आणि काय ह्यो कसल्यो कसल्यो कोयतुला आणि काय आणि खुरकुटो आणि काय कुराडी तासणी बघताना सामको जीव कासा वीस जाता. आणि बघून सामको जीव बाबा सामको एकदम बरा दिसता बी. काय बाबा आमच्या सगळ्या गोंयांतल्या जाणट्या नेणट्यांनी येवन ह्या बघूंक जाय तर ना जाल्यार उपयोग आसा खूब बरो सामक्यान दवरला. असाच ह्या बघता बघता आमी काय करूया हालींच पणजेच्या लेखा संचालनालयाचो 39वो लेखा दीस जालो. थंयसर तेंच्यांनी बरो एक कार्यक्रम केल्लो सुंदर कार्यक्रम. तो बघता बघता फुडल्या हितून मी जातोय. खरांच मी केन्ना हालीं ह्या वाटेन पावंक नसलो हांगा असलो पूण आतां जाणटा वय जालां आनी भोंवपा पळय जायना सगळां आनी बघता बघता सगळां. पणजीच्या लेखा संचालनालयाच्या मनरिजवण क्लबाचो 39वो लेखा दीस म्हणजेच अकाउंट्स डे हालींच कला अकादमीत जालो. त्या निमतान लेखा विभागाच्या वेगवेगळ्या विभागांनी वेगवेगळ्या पदांचेर काम करपी आणि त्यांच्या घराब्यान सांस्कृतिक कार्यावळी सादर केल्यो आणि आपल्या कलागुणांक वाव करून दिलो. ही असली पणजेच्या लेखा संचालनालयाच्या 39व्या लेखा दिसाची रंगबिरंगी कार्यावळ. मी आता एक म्हणता सगळे आता बऱ्याच हेतून सगळं भोवलोय आणि ह्या गोवा चित्राचा दुसरा दालान हेतून हो उसाचो मोठो घाणू आसा. उसाचो रोस काडपाचो आणि आमच्या गोंयांतली म्हणा आणि खंयची ही कसली मापां रे बाबा कितकी आसत एक कितकी शेकड्यांनी मापां आणि वेगळ्यो आणि ह्यो ज्या वाटेन ज्यो आसत त्यो पायल्यो. मी माझ्या जीवनात ह्या आयुष्यात 4-5 पायल्यो मापां खंयचे आटये कुडो बगलाले पूण अशें ना रे बाबा बघू ह्या आणि काय कितकीशी कसली जमयली बाबड्यान कोण जाणा. 20 वर्सां लागली बाबड्याक जमोवंक ह्या सगळं. ह्या काय ल्हान काम ह्या तुका एकट्यान केला खंय बाबा.
ह्या सगळा बघता बघता आमच्या पणजेचो हो सावळे वेऱ्याचो संजय वेरेकार आणि त्याचा चेडू धुतेजी नेहा वेरेकार ह्या दोघांचा पुस्तकाचा हालीच प्रकाशन झाला. असलो पूर्ण कार्यक्रम कोकणीच्या मळार खंय केन्ना जावंक ना. आपल्या चेडवाचा आणि बापायचा पुस्तक एकाच दिसा प्रकाशन झाला. खरं असं जावंक ना. म्हणजे भुरग्याक बावड्या उमेद येता, बापाक उमेद दिसता आणि आमच्या भुरग्यांक काही शिका खातीर बरं जाता. काय सुंदर रे बाबा. खरा बाबा ह्याच्या कार्याक खरा हात जोडपाचे. हो गोवा चित्रांत बावडो जो कोण दवरता सगळं खराच मानपाचो रे बाबा. हेका सुंदरच बाबा बाबा बाबा. बघून खूपच बरा दिसला. आणि काय काय बघ पाणी भरपाचा, पाणी उडोवपाचा, सगळ्या माडयांक बिडयांक ही कसली आहेत. आम्ही एक दोन बघलेली.